Do you remember the movie The Passion of the Christ? This was the 2004 movie that Mel Gibson directed that led to quite a bit of controversy for its very graphic depictions of the sufferings and death of Jesus. Hello, I'm Father James Kubicki, and I thought of that movie today because it's the feast of Blessed Anne Catherine Emmerich, whose meditations that were gathered into the book entitled The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ were used as background material for the movie. Blessed Anne was born in 1774 to a very poor family and became an Augustinian nun in 1802. But her convent was closed by the government, and she moved in with a poor widow. Her health took a turn for the worse, and from her sickbed over the years she experienced visions and the stigmata, the appearance of the wounds of Jesus in her own body. Now, these mystical gifts aren't what make you a saint. Holiness is essentially about loving God and loving neighbor, and the deep love of Jesus in his sufferings is what made Blessed Anne Catherine Emmerich grow in holiness. Here's what Blessed John Paul said about her when he beatified her in 2004. Blessed Anne Catherine Emmerich told of the sorrowful passion of our Lord Jesus Christ and lived it in her body. We are impressed by her patience in putting up with physical weakness and her strong character, as well as her unshakable faith. She found this strength in the Most Holy Eucharist. Her example opened the hearts of poor and rich alike. Still today, she passes on to all the saving message. Through the wounds of Christ, we have been saved.
मुखार उबो रावचे आमचे मोठ्या फावोकोना फावोन असताना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावोन असताना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपा दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून नोवा फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक ही दिनवासण्याची भेट भेटयता. तशेंच दुसरे इंतेसांव देवाक दिनवासून फेबियन कुन्या आपली बरी भलायकी पासत देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. वानिका आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. तेच बरोबर सगळींची कोण बरी नात, वेगवेगळे तरेन थोडी हॉस्पिटलांनी आसात, थोडी घरांनी आसात, जावं कोविडाचे पिडेक लागून आनी हेर पिडेक लागून तांच्या सगळ्यां पासत मागुया. ब्रॅडली पेरेरा हो तरणाटो एक्सिडेंट जावन सद्या कोमांत आसा GMCन. ताचे पासत किरीत भाशेन मागुया देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक आनी हेर सगळींची कोण बरी नात तांकां आमच्या मागण्यांत दवरुया. ह्या दिसांनी एलिसावांची तयारी चल्लेली आसा. किरीत भाशेन मागुया सगळ्या आमच्या उमेदवारां पासत ह्या सगळ्या उमेदवारांचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण आमकां जे लागतात आमचे दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे उमेदवार आसात त्या सगळ्या उमेदवारांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सगळे मतदार जे आसात म्हणजे आमकां फावो ती जाणवाय आनी समजिकाय दी म्हूण आनी देवाचे समजिकाये आनी जाणवाये प्रमाणे आमी आमचें मत मारूंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. किरीत आशिर्वाद मागुया सगळे जे कारबारी आसात ते एलिसावांत चलयतले, इलेक्शन कमिशन आनी हेर स्टेट मिशनरी जी आसा तांचेर प्रमाणीकपणान तांणी वावर करूंक तांचेरूय सगळ्यांचेर देवाचो किरीत भाशेन आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, सोलोमाव पातशायाक देवान ताणें मागलेल्या प्रमाणे जाणवाय दिली आनी जाणवाये बरोबर हेर सगल्यो वस्तू राज चलोवपाक ज्यो जाय त्यो ताका फावो केल्यो. आनी तरी आसतना आमी पळयता ह्या संवसारान जायतें वायट आसा आनी वायट म्हणटा तें आमचे भितरल्यान तावन जायते फावटी येता. हें मानून घेवन आमचे भितरलें वायट आमी काडून उडोवंक आमी फावो तितली जाणवाय घेवंक आनी ते जाणवाये प्रमाणे वावरूंक देवाची कृपा मागता आसतना जायते फावटी आमी मुर्खेपणां केल्यात. आमच्या दोळ्या मुखार दिसती पडटा तरी पूण आमी कुड्डी जाल्या. जायते फावटी आमचे भितर जें वायट आसा ताचेर आमीच निशेध मारला पूण तें बदलूंक आमी प्रयत्न करूंक ना. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो म्याव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगळो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक.
राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सोलोमनाचें नांव सगळ्या गाजता तें पळोवन साबाची राणी आगोड प्रोश्ट घेवन ताचे परिक्षा करूंक आयली. उंटाचेर घालून पोरमोलीत जिरें मिरें खूब भांगार आनी ओमोलीत माणकां मोतयांक हाडून ती जेरुजाल्यान भितर सोरली. सोलोमनाशी पावतूच तिणें आपल्या मनांत कितें आसलें तें उगडापी सांगलें. सोलोमोनान तिच्या सगळे प्रश्नांक जबाब दिलो. तिणें प्रश्न घाल्ले तितले राजान कसलीच आडखळ नासतना विस्कुटावून सोडयले. सोलोमनाची जाणवाय, ताचो राजमहाल आनी ताच्या मेजार कोडल्या जेवणाचे जिनस आनी ते मेजार अधिकाऱ्यांक आप आपले सुवातेर बसपाची मांडावळ, त्या जेवणा मेजाची सेवा करतल्यांची राटावळ, ताचें न्हेसप, जिनसवार भासांचो सोरो आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भेटयलोले योद्न हें सगळें पळोवन तिका जींट मारली. तिणें राजाक म्हणलें, तुजी आनी तुजे जाणवायेची खबर हांवें म्हज्या गांवांत आयकल्ली ती सगळी खरी, पूण हांव काशा येवन हें सगळें म्हज्या दोळ्यांनी पळोवचे आदीं हांव आयकतालीं तें सत मानिनासली, पूण ताणें म्हाका सगळें तें अर्दें पर्यान न्हय. तुजी जाणवाय आनी सूख संतोश हांवें आयकलो ताचे परस व्हड. तुज्यो बायलो कितल्यो कुशाल आसात, तुजी सेवा करतात आनी जाणवाय आयकतात ती कितली बागी. सर्वेस्परा देवाक वाखाणणी, कित्याक तूं ताका मानवलय आनी ताणें तुका इस्रायलाचे शिंवासनार बसयलो. सासणाक तावन सर्वेस्परान इस्रायलाचो मोग केलो देखून तांची नीत करूंक आनी ताचे होक राखूंक ताणें तुका राजा केला. तिणें 120 भांगाराचे नाणे, खूब पोरमोलीत जिरें मिरें आनी ओमोलीत माणकां मोतयां राजाक भेटयलीं. साबाचे राणयेन सालामा राजाक ग्रेसकाय दिली तितली आनी कोणेंच ताका दिवंक ना. देवाचें उतर हें जाबाब, भक्ताचे तोंडांतली वावता जाणवाय. परतून म्हणुया, भक्ताच्या तोंडांतली वावता जाणवाय. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल, ताचे विस्वास दवर, गरज तें तो करतलो. तुजें बरेपण उजवाडट्या दिसा परी उजवडटलें. तुजें प्रमाणीकपण दोंपराचे वता वरी परजळटलें. जाबाब, भक्तांच्या तोंडांतली वावता जाणवाय. भक्तांच्या तोंडांतली वावता जाणवाय, ताच्या तोंडांतली घोडटात तीं उतरां सारकीं. ताच्या काळजान रिगल्या आपल्या देवाची सुमोट, चलतना ताचे पांय कदींच निसरनात. जाबाब, भक्ताच्या तोंडांतली वावता जाणवाय. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा, आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता, आपणाक शेरो नायता म्हूण तो तांकां निवारता. जाबाब,
भक्तांच्या तोंडांतली व्हांवता जाणवाय. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporam soy soy. Sorvesporam soy soy. Sorvesporam soy soy. Sorvesporam soy soy. जेजू, तुजें उतर सोत. स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोलीं कोर. Sorvesporam soy soy. Sorvesporam soy soy. Sorvesporam soy soy. Sorvesporam soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगलीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. आनी लोकांक सांडून घरान भितर येतच ताच्या शिसांनी हे वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले गिन्यान नासुल्ले मूं? भायलें कितेंच मनशा भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना. तें ताच्या काळजांत रिगोना, तें पोटान वेता आनी शेकी भायर पायकिड्यान पडटा म्हूण तुमी समजनात. अशें ताणें सगलें खाण नितळ म्हूण उक्तेपणी सांगलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशा भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळो करतात. भितर तावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरयो, खून, पोरदुवार, आपस्वाड, खोटेपण, फोटकीरपणा, कामचार, निड्डुकाय, देवनिंदा, गर्व, मुर्खेपण. ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर तावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. सगलीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. तुमी सगलीं आयकात म्हजें आनी समजून घेयात. ही समजणी आमकां भोव गरजेची. आतां निमाणे दीस पावतात. एलिसांवाचेच विशीं सेरमांव करुया. भाव भयणीनो, जाणवाय देवाची केन्नाच चुकना. आनी हें आमकां सोलोमन पातशायाच्या जिवितांत थावें जाता. आनी आयज जेन्ना आमकां नवो आमदार वेंचून काडूंक वचपाची तयारी करता तेन्ना आमी जायतीं जाणां म्हणटलीं, आमकां सोलोमन पातशाया सारके आमदार आनी मंत्री फावो जावचे. सोलोमन पातशाया सारको आमकां चीफ मिनिस्टर आनी प्रायम मिनिस्टर फावो जावचो. देवाचे जाणवायेन बोल्लोलो आनी देवाचे जाणवायेन देवा मुखार खालती जावन जायत्या देण्यांनी भरलेलो. ताका आनी कित्याचीच गरज ना, ताका आनी कित्याचीच आशा ना. पूण तरी आसतना आयज आमच्या संवसाराचेर नदर मारून भाव भयणीनो आमी म्हणटा हो संवसार वायट. द वर्ल्ड इज इवल. तुमी म्हणटात संवसार बरो काय वायट? आमी ज्या संवसारान जियेता हो संवसार बरो काय वायट? आनी आमी सगलीं म्हणटलीं हो संवसार वायट. जाल्यार ह्या वायट संवसाराक हो संवसार वायट म्हणटा तेन्ना प्रश्न आनीक मातसो मुखार वचपाक जाय. ह्या संवसारान वायट म्हणटा तें खंय आसा? दोंगरांचेर आसा, नदयांनी आसा, वो आमच्या मोळांचेर आसा, आमच्या घराच्या नळ्यांचेर आसा? खंय आसा हें वायट म्हणटात तें? खुद जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान बरे भाशेन सरळपणी सांगता,
हें वायट म्हणटा तें तुज्या आनी म्हज्या काळजान आसा. आमी मनशां आनी मनशांच्या काळजान जें वायट आसा त्या पासो तो संवसार वायट. जनावरां वायट न्हू, झाडां वायट न्हू, उदक वायट न्हू, फातर आसात ते वायट न्हू, आनी तांचे भितर कितेंच वायट ना, कित्याक तें देवान काय बरें मोगान रचलां. आमकांय देवान मोगान रचल्यात आनी आमकां सत्या दिल्या, फ्रिडम दिला. आनी आमकां जी सत्य दिल्ली आसा भाव भयणीनो, आमी ती खंय तरी बरे भाशेन वापरूंक विसरल्या, चुकल्या. आमकां अहंकार जाला, एरोगंट जाल्यात आमी. फाटीं एका आमदारान, आतां ह्या दिसांनी जेन्ना आमदारांचे आनी कॅन्डिडेट्सांचे व्हिडियोज भायर सरतात, एका आमदारान आपल्या लोकांकूच म्हणल्यात, हे लोक कुड्डे आनी भेरे, तांकां दिसती पडना, आयकूंक येना. पयलो म्हाका मातसो राग येयलो की हो आमदार कित्याक आपल्या लोकांक कुड्डे आनी भेरे म्हणटा. आनी मागीर हांवें चिंतलें, वय सारको सांगता तो. खरेपणी आमी कुड्डी आनी भेरी, कित्याक आमकां दिसती पडना. जो अहंकार आहा, एरोगन्स आसा ह्या आमदारा भितर, आनी असले जे आमदार आयज लोकांचेर आड उलयतात वो लोकांक ब्लेम करतात, तांचे भितर जो अहंकार आहा तो आमकां दिसती पडना आनी आमकां आयकूंक येना, जाल्यार खरेंच तो सारको आसा. आमी कुड्डी आनी आमी भेरी. वायट आसा तें आमकां दिसती पडटा आनी आमी घडये म्हणलां आमचें गोंय वायट, आमचें गोंय काबार, हो संवसार वायट. पूण सारकें तें वायट संवसारान आहा तें खंय आहा हें जरी तर आमकां दिसती पडना आनी समजूंक जायना, जाल्यार आमी खरेंच कुड्डी आनी भेरीच न्हय, आमी मूर्ख. आनी मुर्खेपण म्हणटा तें एक वायट जें आमच्या भितरल्यान जावन येता. आयज जी एक वळेरी सांगल्या जेजून, बरेंशें लिस्ट केलां. वायट म्हणटा तितून कितें कितें आसा, भितर जावन मनशाच्या काळजांतले भायर सरता तें हें वायट चिंतना, पोजडपण, चोरयो, खून, पोरदुवार, आपस्वाड, खोटेपण, फोटकीरपणा, कामचार, निड्डुकाय, देवनिंदा, गर्व, मुर्खेपण, आनीकूय घडये वळेरीक आसपाची. ह्यो वस्तू आमकां दिसती पडनात काय? आनी आतां आमचे उमेदवार आसात तातूंत पासून तांचे भितर ह्यो वस्तू आमी पळोवंक ना काय? तरी पूण आमी क्रिमिनल आहात तांकां वेचून काडटले हांव, जाल्यार आमीच क्रिमिनल म्हणचें पडोंक ना. आमी हे सगळे ह्या दिसांनी घडये एक एकल्या भितर पळयता. तांचें जें दायज आसलें वा तांची गिरेस्तकाय जी आसली, थोडीं वर्सां पयलीं आमदार मंत्री जावचे पयलीं कितली आसली आनी आयज ती खंय पावल्या. आनी ती खंय पावल्या म्हणटा तेन्ना ताचें जस्टिफिकेशनूय ना, काम करून न्हय. जाल्यार हेंय जरी तर आमकां समजना, जाल्यार हो आमदार सारको. आमी कुड्डी आमी भेरी, आमकां दिसती पडना. वो आमी इल्लें इल्लें तेंचे कडलें घेवन आमी इतलीं निबोर जाल्या की आमी आशेचीं जाल्या, आमी मुर्खेपणान बोल्ललीं आसा. तर भाव भयणीनो, देवाची जाणवाय घेवंक आनी देवाची जाणवाय समजूंक शिबाची राणी व साबाची राणी, द क्वीन ऑफ शिबा, ती सोलोमाव पातशायाची आयली. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन सगळे जे प्रश्न ही राणी लागीं आसले ते सोलोमाव पातशायान सरळपणी बरे भाशेन सगळे आन्सर दिले ताका. ती कुशाल जाली, तिणें आपली गोवाय दिली. न्हयच फकत हांवें आयकल्लें तें, लोकां कडलें आयकल्लें तें आयकून बरें दिसलेलें, पूण आतां खूद हांव आयलें हें पळोवपाक. आनी ही राणी ती बेस्ती न्हू, साबाची राणी म्हणटा ती बीन हुशार. आनी तातूंतले जायते प्रश्न जे तिणें सोलोमाव पातशायाक केल्ले, तातूंतलो एक, तिणें खंय फुलां हाडलीं. आनी ही फुलां आतां जे भाशेन आमचे लागीं आसात, थोड्यांच्या आमच्या घरांनी प्लास्टिकाची फुलां आसात वा दुसऱ्या मॅटेरियलाची, पूण पळोवपाक सारकीं तसलींच दिसतात, एज इफ दे आर फ्रेश. आतांची न्हय ती, त्या साबाची राणीच्या काळा वेली तिणें हाडलेलीं खंय सोलोमाव पातशायाशी. आनी हात लायन आसतना पयसूच जावन ताणें पळोवन सांगपाक जाय आसलें हांचे मदलीं सारकीं फुलां खंयचीं आनी फेक फुलां खंयचीं. कशे भाशेन सांगतलो, सारकीं सेम दिसतात. असल्या वेळार सोलोमाव जो इतलो जाणवायेन बोल्लोलो, ताकाय गरज पडली दुसऱ्याची, म्हणल्यार आपल्या भायर आसा ती एक हनी बी, म्होवांचो मूस. आनी हो म्होवांचो मूस ताका घडये खबर ना सोलोमाव कसल्या टेन्शनान पडलेलो आहा तो, पूण तो आपणाचें काम करूंक भोंवतालो.
आनी आपणाचें काम करून भोंवता आसतना जितलीं ताजीं फुलां आसलीं ताचेर वचून बसलो. सोलोमाची जाणवाय, तो कुड्डो न्हू, तो भेरो न्हू आमचे भाशेन, पूण ताणें ह्या ल्हानशा मुसाक, ह्या मोवाच्या मुसाक पडयलो, ह्या फुलांचेर वचून बसता. आनी राणीक सांगलें, ही तीं फुलां सारकीं ताजीं आनी फ्रेश, दुसरीं आहा ती फेक. राणी थोटाकली आनी राणीन म्हणलें, खरेंच हो राजा सगळी जाणवायेन बोल्लोलो. पूण ही जाणवाय सृश्टींतल्यान ताणें पळयली. आयज आमी मूर्ख काय आमी जाणवायेन बोल्लोलीं? दिसती पडटा आमकां आमची सृश्टी पळोवपाक आमी तयार आसा. आमचे दोंगर, आमच्यो नदयो खंय पावल्या ती, आमचे पोर्ट जे आसा, आतां मर्मगोवा पोर्ट ट्रस्ट आसलो तो पोर्ट ऑथॉरिटी जाली, आनी आतां आमची जुवारीची नदी जी आसा आनी आमचे दुसऱ्यो नदयो आसात, ही ऑथॉरिटी म्हणटा तेंच्या हातान, स्टेट विदीन अ स्टेट. थिंगासर आमच्या सरकाराचें कांय चलचें ना. आमच्यो पंचायती आमच्या नदयांचेर तांच्यान कांयच उलोवपाक जावचें ना. सवका हें करीत आसा तो आतांचो सरकार आसा, ताणें सगळें निसंटनाचें तयार करून दवरलेलें आसा. आमचो प्लॅन काडून दवरलेलो आसा. आमी फकत ते फोंडान वचपाचें आनी न्हिदपाचें, मागीर कांयच ना. आनी हें जरी तर जाल्लें नाका जाल्यार आयज आमी हें मुर्खेपण सोडपाक जाय. जायतीं जाणां आमकां आमच्या सरान कामाक लायल्यान, गव्हर्मेंट जॉब दिल्या, आमकां हें दिलां तें दिलां, कायदो तेंचो. आनी जरी तर आतां एलिसांव येतात तेन्ना करपाक लागल्यात जाल्यार मातशें तें मुर्खेपण सोडात आनी चिंतात, आतां कित्याक 5 वर्सां कित्याक दिवंक नाहलीं? नोकऱ्यो नाहल्यो. आनी आतांचो आमचो सरकार परतून आतां आपल्या मॅनिफेस्टोन सांगता 10,000 जॉब्स आनी 1,000 आनी हें आनी तें सांगता. गेल्लीं 5 वर्सां सांगलीं तेन्ना हे नाहले जॉब्स आहले, आजून पासून वेकंट नात, आहात. आतां कित्याक भायर काडल्यात निमाणें? आमकां विकतींक येवपाक. इतलेंय जरी तर आमकां समजना भाव भयणीनो, जाल्यार खरेंच तो आमदार सारको. आमी कुड्डीं, आमी भेरीं, आनी आमी मोनी बीन घडये जाय, आनी आमी मूर्ख, आमकां समजना, आवटीं आमी पिशीं जाल्यात. जाल्यार खरेंच जरी तर गोंयचें निसंटन जाता जाल्यार त्या आमदारांक आनी मंत्र्यांक आमी बोट दाखोवपाक जावचें ना. जाणवाय आमकां सांगतली की वय तुवें वाट लायल्या गोंयची. आनी फाल्यां आमचीं भुरगीं जेन्ना व्हडलीं जातलीं, जांकां आयज वोट ना, बो करून 18 वर्साचे सकयल आसात, त्या भुरग्यांनी आमकां जण एकल्याक विचारपाक पडटलें, जेन्ना म्हजें गोंय धडेर आसलें सारकें, देगेर आसलें पिड्ड्यार जावपाचें, तूं कुड्डो कित्याक जालो? तूं भेरो कित्याक जालो? तूं मोनो कित्याक जालो? तूं मूर्ख कित्याक जालो? आनी म्हज्या गोंयची तुवें कित्याक वाट लायली? हें आमच्या भुरग्यांनी आमकां विचारचें पडटलें. तर भाव भयणीनो, ह्या आमच्या भुरग्यांक जरी तर आमी सारको तो जबाब दितले, आमची छाती वयर काडून म्हणटले, आनी तांकां आमी जरी तर म्हणटले तुजें गोंय सांबाळपाक हांव उठलोलो, तुजें गोंय सांबाळपाक हांवें म्हजें मत सारकें चिंतून मारलेलें, जाल्यार आयज आमी मुर्खेपणां सोडपाची गरज आसा. आयज जरी तर आमचें पाड जातलें जाल्यार एक वस्त सारकी शुवर, सारकी जाणवायेची, बरे भाशेन आयकात. आयज जरी तर जो पाड सरकार आसा तेका आमी कुशीन काडून उडयतले आनी नव्या सरकाराक हाडटले जाल्यार आदीं जे भाशेन आमी ते उपमाची खबर केलोली, आमचे वोट जरी तर स्प्लीट जाले जाल्यार तोच सरकार परतून येतलो, तोच उपमा आमकां खावपाक पडटलो. ह्या पासत आमच्यो जाणवायो ज्यो खरेपणी मुर्खेपणां ती मातशें कुशीन दवरपाक जाय आमी ह्या दिसांनी, आनी सगल्यांनी भाराभर मेळून खरेंच बरे मनीस आसात तांकां आमचें मत मारपाक जाय. आनी आमचे मुखार हे पावटीक बरे मनीस ना हें आमच्यान म्हणपाक जायना. आहात, जायते बरे आहात, जायत्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बरो मनीस आसा. सोदून काड तेका आनी मार तेका मत आनी जिखोय ताका. पाटी बिटी पळोवपाक वचो नाका, पूण बरो मनीस जो आसा तो आमकां खिरीत गरजेचो. बरो मनीस वायट पाटीन गेला हें म्हणून आयज आमी जायते जाण एकामेकाक फटयता. आनी ह्या दिसांनी उलोवपां जायतीं चलतात, तातूंतल्यान खरेंच सांगता म्हाका एकूच उलोवप बरें लागलां. ह्या आमदाराचें जाणें म्हणलां लोकांक, तुमी कुड्डीं आनी तुमी भेरीं. तर आनीक भेरीं जायनाकात, मातशें हें जाणवाय घेयात, समजिकाय घेयात. जेजूनय सांगलां कान आसलेल्यांनी आयकुचें. तुमी म्हजें आयकात आनी समजात जाल्यार देवाचें उतर आमकां व्हडा व्हडान सांगता. तें आयकुया, समजुया, आमी सगळीं शाणीं जावुया आनी शाणेपणान आमचें गोंय आमचे पासत, आमच्या भुरग्यां पासत आनी येतले फुडले पिळगे पासत सांबाळुया.
गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20. मोच्या बाबा भयणीनो हे मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमे आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगळ बापा आमच्या रुचणारा हो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असोक्त कुडीच्या पसणांक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्यांकूय सासणाच्या जिविताचें पसण जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांची सांगाती आमचे थाळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंचरी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचरी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटभर घोटुया.
जेजू आमी होऊन लोकात आनी एकाशीतले बियेता तितलेच पावटी तूं वैभवान येसूत आमी तुजे मरण बोलता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. संवसारान जितलें वायट आहा तें आमच्या काळजान आहा हें आमकां थावें जालां आनी तें वायट आमकां कोणाकूच नाका. आमचेच भितर वायट आसा तें आमकां कोणाकूच नाका, तें काडून उडोवपाक जाय. पूण तें काडून उडोवपाक आमकां आडकोड आसा म्हणल्यार आमचो सिस्टमूच आमी पाड घालून दवरलेलो आसा. तर हो सिस्टम सारको जातलो जाल्यार बरे मनीस आमी वेंचून काडपाक जाय. तर हीच जाणवाय आमकां फावो कर म्हूण मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरा आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप खातेले आमची काकूत कर. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप खातेले आमची काकूत कर. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडये एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
जेवण करतात तीं सुभागी, तांकां बुजवण मेळटली. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेतात तीं सुभागी, तीं दादोशी जातलीं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एकेकालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफोळ कर. होच जावं आमचो संतोश, हे आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. निमणो आशिर्वाद घेवचे पयलीं आमी ह्या वेंचणुकां पासत खेरीत भाशेन सगल्या खालतेपणान देवा लागीं ही जाणवाय आमकां दी म्हूण मागुया. दिमी घालुया. वेंचणुकां सोमयार मागणे. सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर पदवेदार बापा, शासनाच्या देवा, सोगली पदवी सगली पदवी तुझे तावन येता. तुझे नांव येता. संवसार संवसार तुझे मांडावली पोरमणे तुझे मांडावळी पोरमणे चलोवन बरोवंक चलून बरो मनशांक तुवें मनशांक तुवें अधिकार दिलाय देखून अधिकार दिलाय देखून आमी तुका आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां जेजूच्या जेजूच्या यादनिकी यादनिकी प्रवादीक प्रवादीक आनी कौमलीक कार्यान आनी गवळी कार्या आमकां वांटो दिवंक आमकां वांटो दिव. तुझे राज बांदूंक तुझे राज बांदूं तुवें आमकां तुवें आमकां पाठयल्या. पाठयल्या. आमच्या गोंयान आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात जावच्यो आसात त्या विधानसभेच्या त्या विधानसभेच्या वेंचणुकां सोमयार वेंचणुकां सोमयार ही मोची ही मोची जबाबदारी जबाबदारी जोतनायेन पाळूंक आमकां तुज्या आत्म्यान बोर. म्हज्या अंतस्करणाक तुजो उजवाड, म्हज्या मोनाक तुजी जाणवाय आनी म्हज्या काळजाक तुजो धीर दी. मोत इबाड करची मोत इबाड करची व म्हजोच फायदो पळेवून मोचोच फायदो पळोवन मोत दिवची ताळणी मोत दिवची ताळणी म्हजे सोरशिल्ली पयस कोर. म्हजे सोशिल्ली पयस कर. बापा बापा तुझे मांडावली पोरमणे तुझे मांडावळी पोरमणे एक बरो सरकार आमच्या गोंय राज्याक आमच्या गोंय राज्याक फावो कोर. फावो कर. जाती कातीचो जाती कातीचो देश धर्माचो भेद उतरून भेद उतरून प्रामाणीकपणान प्रामाणीकपणान आनी स्वतान वावुरतले स्वतान वावुरतले. देशाच्या देशाच्या संविधाना प्रमाणे संविधाना प्रमाणे सगल्या मनशाच्या सगळ्या मनशांच्या होक राखतले राखतले. आमदार सेवक आमदार सेवक आमकां फावो कोर. आमकां फावो कर. एकामेकाच्या एकामेकाच्या हाताक हात दिवन एक नवे मनीस कोर, एक नवो समाज एक नवो समाज निर्माण करूंक निर्माण करून आमकां आदार दी. आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज सांजे 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बुजवण जातली. खेरीत भाशेन ह्या एलिसांवां पासत आनी आमच्या लोकां पासत आमच्या उमेदवारां पासत आमी मागतले. तुमकां कोणाक खुशी आसा आनीक वेळ आसा तांणी येवन 6:30 ते 7:30 वाजता भोव पवित्र संस्कारा मुखार आयज आमी मागणें करतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पोळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास.
एक आकुतीचे माये एकाकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे तुझे कोर म्हजे हांव आयकता हांव आयकता सगल्यांनी तुका सगळ्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरमाशा बोरमाशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरमासो पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुझे उगड तुझे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक एका दुर्बळ पातक्याक जो येता जयता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची सासणाचो चाकून कशी चाकर कसो हांव आशिर्वाद आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता तिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताईं खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता मानता म्हज्या सासनाच्या सासणाच्या साल्वासांची साल्वासांची कोटा कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली व्हडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतली हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण जोर हांवें म्हजी बॅट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागो ना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो ओ तोर वतता उपकार जो मागता तुजे ताईं आनी हांव प्रातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा हस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पोट येसू शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा हस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पोट येसू शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा हस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पोट येसू बागेंती मारे आदारती उदृष्टा सांपडलेल्या मजत कोर अस्कोत कालसांच्या माग पोचे पासून जा शहरातील देवाच्या मुन्याऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलोल्या अस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोतीनी हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारी एक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगळ्या पिडेवंतांक किरीत भाशेन ह्या वेळार आमी आशिर्वाद मागुया आनी तांकां सगळ्या वायटांतली आनी पिडेंतली बरी कर म्हूण मागुया
आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोमिया म्हजें मागणें आयक. आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं. सोमिया सूं तुमचे सवे. आनी तुज्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सोमिया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोथींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासणाच्या सासणां शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तगो. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95 F21.